जंय दोगां वो तेगां म्हजे नांवी एकठांय जातात थंय हांव आसा अशें जेजू म्हणटा. सगल्यांक तुमकां ह्या पवित्र जाग्यार आयलोल्यांक माये मोगाचो येवकार. भोव उमेदीन आनी व्हडा बोरवाशान आमी जेजूक भेट दिवंक आयल्या. जेजू सगल्या स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी आमच्या दोळ्या मुखार उंड्या रुपान जिवो देव कसो हाजीर आसा. जेजूक आमी ह्या वेळार रूप रूप पळयता. कितलीं बागी आमी सोगलीं. जेजू आमकां ह्या वेळार आपले दैवीक आसणें बगूंक दिता. आमची सोगलीं चिंतनां पयसावून जेजूचो ताळो आयकूंक आमी प्रयत्न करुया. आमचें मन शांत करून जेजूचो अनुभव घेवया. मोगाल जेजू, सर्व रचनाच्या दोनया आमी असोक्त मनशां तुज्या पांयां सरशीं आयल्या. तूं आमचें बळ आनी आमचो आदार. तुजेरूच पातयेवन आमी आसांव. आमचे सगळे हुस्के जेजूक समर्पुया. आमचें सगळें जिवीत जेजूक समर्पण करुया. काल्तिकायेन आमी मान बागोवन आमी जेजूक ह्या वेळार नमस्कार करुया. ह्या वेळार आमी गीत गावया. आरफो बापाच्या एकल्याच पुता, पेज नंबर 176. बापाच्या एकल्याच पुता, सोर्गीच्या बोलीस राजा, स्वर्गार्तावन देवून आयलाय, संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाटसुरां स्वर्गार रस्त्यार, बुकीचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रूपणे, जालोय तुंच जेवण आमचें. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता.
नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. दादोशी बावा मोदें जाता दोर काळीज तुझे, हांगासोर तुजी सोरशी, मुरगोट्यात काळजामची. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. देव सर्व देण्यांचो सागोर, आनी ह्या विशाल सागोराक थाव ना. शिंपेर नासलोल्या मोगान देव आमकां सांबाळटा. तर देवाचे आमी उपकार आठोवया आनी सर्व देण्या पासो ताका दिनवासुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. सगळीं परत म्हणुया. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. उत्पत्तीचें पुस्तक 22:1-3-4. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. देवान आमकां ही प्रितूम आनी मळब आमचें जिवीत बरे तरेन जिवंक फावो केल्या. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. सुटकेचें पुस्तक 22:13-21. सोर्वेस्पोर आपूण तांचे मुखार रावून दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं वाट दाखयतालो, आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. देव दर घडयेक आमच्या सांगाता आसा. सर्व वायटा विघ्नांतलीं आनी तरेकवार अपसयेगांतलीं तो आमकां निवारता. ह्या पासत आमी देवाक दिनवास दिवया. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. बाबा तुका अर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन करता. तोबिताचें पुस्तक 22:13-1-2. सासनाक जियेतोल्या देवाक वाखाणणी. ताचे रास सर्व काळ तोखता. तो कास्त लायता आनी तोच भोगशिता. तो नरकांत शेवटिता आनी तोच सासनाच्या उदृश्टांतले आमकां सुटयता. देवान आमकां सगल्यांक बरे भलायकेचे कृपेन भरल्यांत.
आमचेर येवची आसली पिडा देवान निवारल्या. ह्या उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायोन कोरता. स्तोत्राचें पुस्तक आवेसवोर 103 वोळ 13 ते 14. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वागयता, तसो सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. देवान आमकां सगल्यांक फामिलीचें देणें फावो केलां. आमच्या कुटुंबांत रावतल्या दर एका वांगड्याक देवान राखला आनी सांबाळ्ळा. ह्या खातीर आमी देवाक उल्हासून गावुया. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन कोरता. सिराकाचें पुस्तक आवेसवोर 30 आनी 9 वोळ 14. एका स्वादीक परमळाच्या कमळा भाशेन तुमी फुलून, दुपा भाशेन सोर भोंवतेचो वाठार तुमी परमळान भरचो, आनी सर्वेस्पराच्या देण्याच्या आशिर्वादान ताचे वाखणेचीं गितां गावचीं. देवान आमकां दर एकल्या केरीत गूण दिल्यात. ह्या गुणां उदेशी आमी देवाची मोहिमा फाकारूंक फावो. हे तरेकवार खासगी गूण आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन कोरता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायोन कोरता. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 13 वोळ 10 ते 17. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपाऱ्यांनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें परतिपाळ केलो, कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट वळखुचे देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनिकूय दितलो, आनी तांचें माप बरोवन वतलें. पूण ना तांकां. आसा तें पर्यान तांचे कोडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपाऱ्यांनी तांचे कोडे उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकूनूय तांकां आयकना आनी समजोयना. इजायेसान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचें सवें पाळोन येता. आयकून आयकून तुमकां कांय समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना. कित्याक ह्या लोकांचें काळीज जड निबोर जालां. तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात. ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटलें, मनान तांकां समजतलें,
आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांव तांकां बरी करीन. पूण नीट पळयतले तुमचे दोळे आनी सारके आयकतले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी धर्मवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय तें आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. जेजू आपलें प्रवचन करतना वेपारी उदेशी लोकांक सोर्गीच्या राजाची शिकवण दितालो. साद्या उतरांचो वापर करून दर दिसा घडटले देखावे घेवन सदांच वापर करतात तसल्यो वस्तू हांचें उदाहरण दिवन जेजू लोकांक शिकवण दितालो. लोक व्हडे उरपणजेन जेजू सरशीं ताचें उतर आयकूंक येतालो. जेजूच्या शिसांक ह्या वेपारींचो अर्थ समजून घेवंक देणें आसलें, पूण त्या चालत्या लोकांक नासलें. हे वरवीं सोर्गीच्या राजाचे गूट शिसांक थावे आसले, पूण हो लोक ह्या विशीं नेणार आसलो. जशें इसायस प्रवाद्यान आदीं फुडें सांगलोलें तें पाळोन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. इस्रायल परजा जेजूचें प्रवचन आयकूंक येताली खरी, पूण खरेपणी जेजू मेसियास म्हूण मानून घेवंक तांकां अवघड जातालें. जीं जेजू कडशीं पयस आसलीं तांकां जेजूच्या उतरांची समजणी मेळ्ळी ना. आमची गोत घोडये ह्या इस्रायल पोरचे भाशेन जाल्या. दर दिसाक दर आयताराक आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, देवाचें उतर आयकता, पूण तें आमच्या काळजांत रिगोंक फाटीं उरता. परतून परतून तोच सेरमांव आयकून आमी वाजेल्यांव जायत घोडये, आनी आमचे कान आमी धांपल्यात. आमचें मन उक्तें दवरून आमी देवाचें उतर आयकूंक ना. आनी ह्याच पासत आमचें जिवीत शेळमोळें जायत वेता. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रीग घेवंक ना, आनी ह्या वरवीं आमच्या काळजांत सगली उचांबळाय, राग, दूख, पेणें करता. देवाची शिकवण आमच्या जिवितांत समजतल्यांव जाल्यार, ताचो गूट आमकां उगडापो जातलो जाल्यार, आमचो विस्वास देवाचेर आसप आमकां खूब गरजेचें आनी फायद्याचें जावन आसा. आमकां विस्वास ना तर आमी देवाची शिकवण समजूंक पावची ना. जेजून इस्रायल लोकां मदें साबार विजमितां केलीं, तरूय तांणी जेजूक सोत मानलो ना. आमी तशेंच करतांव गाय.
जेजू साबार पावटी देव मंदिरांत वचून देवाचें उतर पोरगोटलें. तोरूय जेजू मेसियास म्हूण ते पोरजेन स्विकारूंक ना. आमी 2 दिसा मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना देवाचें उतर आयकोता, पूण खरेपणी तें चिंतान आमी आयकोता काय? जेजून बऱ्या जिविता उदेशी सोर्गीचें राज आमकां फावो जातलें म्हूण आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. पूण खरेपणी आमी जेजूक मानता तसलें जिवीत जियेता काय? हे प्रश्न आमी आमकांच विचारुया आनी ओगेपणी तांचो जबाब आमी आमकांच दिवया. ह्या वेळार आमी गीत गावया. R38 तुज्या हातान, पेज नंबर 196. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुजी विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुजी विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तू मोग जीवो, उम्र जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुवर सोडवणीचो. जेजू तू मोग जीवो, उम्र जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुवर सोडवणीचो. पातकी रोचणेक तूं चलोयताय, तूच म्हजो राजा. कुरपाक आकलूट उपोटवांटाय, देवीक जिवितान भरताय. पातकी रोचणेक तूं चलोयताय, तूच म्हजो राजा. कुरपाक आकलूट उपोटवांटाय, देवीक जिवितान भरताय. जेजू तू मोग जीवो, उम्र जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुवर सोडवणीचो. जेजू तू मोग जीवो, उम्र जिविताचो. तारोक तू आत्म्याचो, कुवर सोडवणीचो.
ह्या वेळार आमची मागणी सोर्गीच्या बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सगल्या पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे ओकोण पोरगोटणार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पाद्रीक आनी हेर लौकीक बाबा भयणांक जेजूचो अणभवलोलो मोग हेर पोरचेक वांटूंक तांकां बळ मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या गांवांत दर एका गोराब्यांत जेजू आपलो सोडवोंडार म्हूण मानून घेवंक आनी सेवे चाकरेच्या मोनान आपल्या सोर भोंवतणी आसलोल्या मनशांक आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पिडेस्त आनी हॉस्पिटलांनी दूख कोस्ट पिडा सोंसतल्या बाबा भयणांनी जेजूचेर नदर घालून आपले कोस्ट देवाक भेटोवंक आनी फावो ती भलायकी तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या दर एका बाबा भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगलीं तांची चिंतनां आनी आवडे साकार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार सगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.